आपल्या वेगवेगळ्या मागण्या सयत फाटलो म्हयनोभर आंदोलनाक बशिल्ल्या कदंबाचे कर्मचाऱ्यांनी शेनवारा आपले आंदोलन निमणे फाटी घेतले। मुख्यमंत्र्यान मागण्यो पुराय करपाचे उतर दिले उपरांत ताणें आंदोलन फाटी घेवपाचो निर्णय घेतलो। 7वें वेतन आयोग लागू करपा खातीर युनियना वांगडा करार करप, कदंबाच्यो नव्यो बसी घेवप, जे बदली ड्रायव्हर आसात तांकां नोकरेन कायम करप ह्या मागण्या सयत फाटले म्हयनोभर कदंबाचे कर्मचारी पणजे आझाद मैदानार धरण्याक बशिल्ले। निमणे मुख्यमंत्र्यान तांच्यो मागण्यो शेनवारा मान्य केल्यो। सोमाराखय मुख्यमंत्री तांकां तशें लेखी दिवपाचो आसा। मुख्यमंत्र्याच्या आश्वासनाचेर कदंब कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन फाटी। एसटी समाजाचे प्रश्न सुटावे ना जावपाक भाजपाचे सरकार जापसालदार, तशेंच ह्या समाजाचे प्रतिनिधित्व करपी सरकारांतले दोन मुख्य फुडारी म्हणल्यारूच सभापती रमेश तवडकार आनी मंत्री गोविंद गावडे समाजाचे प्रश्न मांडून ते सुटावे करून घेवपाक अपेसी थारल्यात अशें विधान मिशन फॉर पॉलिटिकल रिझर्वेशन संघटनेचे निमंत्रक ॲडव्होकेट जुआंव फर्नांडीस हाणें केला। उठा आंदोलनाचो वापर लेगीत राजकीय हिता खातीर ह्या फुडाऱ्यांनी केला असोय आरोप ताणें केलो। ते गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार कार्यावळीन गोमंतकाचे ब्युरो चीफ सुशांत कुंकळकर हाणें घेतिल्ल्या खासा मुलाखती वेळार उलयताले। गोय राज्य हे सध्या वेगवेगळ्या गुन्यांवां खातीर गाजता। ताका लागून गोय हे गुन्यांव करपाचें केंद्र जाला असो आरोप आमदार विजय सरदेसाय हाणें केला। गोंयचो कायदो आनी सुवेवस्था पेड्ड्यार जाला, तशेंच गोंयांत येवन गुन्हो करप सहज सोंपें जाला अशा गुन्यांवकारांक दिसता अशें विजयान म्हणलां। गृहमंत्री तशेंच मुख्यमंत्र्याक गोंयच्या कायदो आनी सुवेवस्थे विशीं कांयच पडिल्लें ना असोय आरोप विजयान केलो। बेतोडे जाल्ल्या फारपेट प्रकरणात फोंडे पुलिसांनी तीग संशयीत आरोपींक ताब्यांत घेतले। मुखेल दुबावीत देविदास राधाकृष्ण मसूरकार हाणें सचिन कुट्टीकाराचो आपल्या बायले कडेन अनैतीक संबंध आशिल्ल्याचो दुबाव आशिल्ल्यान फारपेटाचो कट रचलो। शुक्रारा सकाळी 6 वरांचेर मोटारसायकलीन उसगांवच्यान बोरये वचपी सचिन कुट्टीकार ह्या तरणाट्याचेर बेतोडच्या जंक्शनाचेर फारपेट करून पळ काडिल्ल्या तिगूय आरोपींक फोंडे पुलिसांनी अटक केली। देविदासाक आपले बायलेचो सचिन कुट्टीकार हांचे कडेन अनैतीक संबंध आसा असो दुबाव आशिल्लो। देविदास घरांत नासतना सचिन घरांत येतालो, देखून तांचे मदीं वाद निर्माण जालो। देविदासा कडेन दोग बिहारचे तरणाटे काम करताले, तांकां सुपारी दिवन सचिनाक सोपोवपाचो कट रचलो। हे दोगूय संशयीत आरोपी बेतोड्या वाठारांत भाड्याक रावताले। लोकसभा वेंचणुके खातीर काँग्रेसीन शुक्रारा 39 उमेदवारांची पयली वळेरी जाहीर केली, पूण हे वळेरींत गोंयच्या उमेदवारांचो आस्पाव केल्लो ना। पयले वळेरेंत राहुल गांधी हे वायनाडांतल्यानूच वेंचणूक लढयतले, तशेंच भुपेश बघेल आनी शशी थरूर हांची नांवां यादींत आसात। 15 उमेदवार सर्वसाधारण गटांतले तर 24 उमेदवार SC, ST, OBC आनी अल्पसंख्याक गटांतले आसात। मात काँग्रेसीचे हे पयले वळेरेंत गोंयचो आस्पाव ना। गोंयचे उमेदवार 2 दिसांनी येवपी दुसरे वळेरींतल्यान जाहीर जातले अशी माहिती काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार हांणी दिल्या।
काँग्रेसीचे लोकसभेचे उमेदवार कांय दिसांनी जाहीर करतले। सध्या लोकसभा वेंचणुके खातीरची तयारी तशेंच पक्षाक आनीक घडमूट कशें करप हे विशीं काम सुरू आसा अशी माहिती काँग्रेसीचे गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरे हांणी दिल्या। ते शेनवारा गोंयांत पावल्यात। दक्षिण गोंयचे बाबतींत काँग्रेस आनी भाजप दोनूय पक्ष कन्फ्युज्ड। दोनूय पक्षांचो आजून उमेदवार थारना। नेमकी राजकीय परिस्थिती कितें आसा, कोणाची नांवां चर्चेंत आसा पळोवया। लोकसभा वेंचणुके खातीर काँग्रेसीन शुक्रारा 39 उमेदवारांची पयली वळेरी जाहीर केली, पूण हे वळेरेंत गोंयच्या उमेदवारांचो आस्पाव केल्लो ना। काँग्रेसीन उत्तर गोंया खातीर आदले केंद्रीय मंत्री ॲडव्होकेट रमाकांत खलप आनी सरचिटणीस विजय भिके हांची, जाल्यार दक्षिण गोंयच्यान सध्याचे खासदार फ्रांसीस सार्दिन, आदले प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकार आनी सरचिटणीस विरियातो फर्नांडीस हांची नांवां दिल्यात। ह्या वेळार लोकसभे खातीर काँग्रेस रोखडीच नांवां जाहीर करून प्रचाराचो नाल्ल फोडटली अशें काँग्रेसीच्या ज्येश्ठ फुडाऱ्यान सांगलें, पूण अजून उमेदवारी जाहीर केल्ली ना। मजगतीं भाजपान उत्तर गोंयची उमेदवारी परतून केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांकां दिल्या उपरांत काँग्रेसी कडल्यान उत्तर गोंयचो उमेदवार जाहीर जावपाची शक्यताय आशिल्ली, पूण भाजपान दक्षिण गोंयच्या उमेदवारी वयल्यान गोंदळ वाडिल्ल्यान आनी थंयचो उमेदवार जाहीर जावंक नाशिल्ल्यान काँग्रेसीन सादुरतायेची भुमिका घेतली। हळदोण्या भुंयगत वीज केबल घालपा खातीर दवरिल्ल्या वीज केबलांक उजो लावन लासून उडोवपाचो प्रकार घडलो। घडणुकेची म्हायती मेळटाच म्हापशें उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी उजो पालयलो, मात तो मेरेन सगळीं केबलां जळून गोबट जाल्ली। सध्या हळदोणे मतदारसंघात भुंयगत वीज केबलिंगाचें काम चालू आसा। मतदारसंघांतल्या उदरगतीच्या कामांत कांय जाण आडमेळी हाडपाचो यत्न करतात अशें म्हणीत तळावो आमदार कालूस फरेरा हांणी ह्या घडणुकेचो निशेध केलो। दिवचल मतदारसंघातल्या लाटंबारच्या येवपी नियोजित आयडीसीच्या कामाक नेट दियात, तेच बरोबर रोजगारा विशीं थळाव्यांक प्राधान्य दियात। प्लॉट वाटप करतना थळाव्यांचो विचार करात अशी मागणी फुडें येवपाक लागल्या। फाटल्या सुमार 10 वर्सांच्यान आयडीसी खातीर यत्न चालू आसात। गोंयांत अपघातांचे सत्र चालूच आसा। शेनवारा सत्तरी गावणे वाठारांत 2 स्कुटरी मदीं भिरांकूळ अपघात घडलो। ह्या अपघातांत सदा गोलकार हाका चड दुखापत जावंक ना, पूण दुसऱ्याक गंभीर दुखापत जाल्ल्यान हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसा। आमी सत्य उलयतात काय लिपयना, आमकां इन्फ्लुएन्सर्साची मातूय गरज ना म्हूण काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार उलयलो।
ज्या इन्फ्लुएन्सर्सांनी सरकाराची येवजण घेतल्या तांचे फॉलोअर्स देंवतले म्हूण विरोधी पक्ष फुडारी युरी उलयलो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आनी भाजपा वेंचणूक जिखपा खातीर कितेंय स्ट्रॅटजी करीत सांगपाक शकना. ताणें आतां सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर्सांक हायजॅक केल्यात म्हूण आरोप जाता. येवजणेचे गाजर दाखोवन गोंय सरकारान तांच्यो येवजण्यो आनी कामां प्रमोट करपा खातीर तांकां वापरपाक सुरवात केल्या. हाचेर काँग्रेसीन टिका केली. प्रदेशाध्यक्ष पाटकार म्हणटा तांकां इन्फ्लुएन्सर्सांची गरज ना जाल्यार विरोधी पक्ष फुडारी म्हणटा जे कोण एम्पॅनल जाल्यात तांचे फॉलोअर्स देंवतले तेन्ना तांकां कळटले. भाजपा बुदवंत पक्ष तांकां कशें कोणाक हाताक धरप हें ज्युस्त खबर आसा. मात जर अशे तरेन सगळेच तांचे दावणेक गेले जाल्यार लोकांचे हे इन्फ्लुएन्सर्सां वयलो विश्वास वतलो इतलें मात खरें. स्मार्ट सिटीची कामां बेगीन सोंपोवपा खातीर राजधानी पणजेंतले सगळेच रस्ते एक एक करून फोडून दवरल्यात. ताका लागून येरादारीची कोंडी जाता. ते भायर धुल्लाच्या प्रदुशणाक लागून पणजेकार जाल्यार सामकेच विटल्यात. स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून राजधानी पणजेंत भौतीक सगळेच रस्ते फोडून दवरल्यात. ताका लागून पणजेंत सगळी कडेन स्मार्ट गोंधळ पळोवपाक मेळटा. ह्या स्मार्ट गोंधळाक लागून येरादारीची गजमुड्डी जाताच ते भायर फोडून दवरिल्ल्या रस्त्याक लागून धुल्लाचें प्रदूषण लेगीत जाता. ते वेगळे दिसपट्टी जावपी येरादारीची कोंडी आनी धुल्लांच्या प्रदुशणाक लागून पणजेकार सामकेच विटल्यात. दयानंद बांदोडकर मार्ग सोडल्यार 18 जून रस्तो आत्माराम बोरकर रोड, दादा बेर्द रोड, महात्मा गांधी रोड तशेंच सांतिनेज आनी मळ्यांतले रस्ते एका बरोबर फोडून दवरिल्ल्यान राजधानी पणजेंत स्मार्ट गोंधळ दिसून येता. काँग्रेसीन दक्षिण गोंयची उमेदवारी कोणाक दिवची हें आपूण सांगपाक शकना. पूण कोणाक उमेदवारी दिल्यार कितें जावपाक शकता तें आपणे काँग्रेस प्रभारी माणिकराव ठाकरे हांच्या कानार घातला. 7 दिनांक उमेदवारी दिल्यार तें आपल्याक मान्य ना. हे भुमिकेचेर आपूण ठाम आसा अशें फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसाय सांगता. भाजपान दक्षिण गोंया भितर बायलांक संद दिल्यार बरी गजाल, पूण दादल्या उमेदवाराचेर एकमत जायना म्हूण बायलांचो विचार जाता आसत जाल्यार तें सामकें चुकीचें आशिल्ल्याचें विजय सांगता. काँग्रेस प्रभारी माणिकराव ठाकरेंची भेट घेतल्या उपरांत विजयान आपली भूमिका स्पश्ट केली. हे फावट लोकसभा वेंचणुकेंत भाजपाक 70तल्यान चड मतां दिवपाचो यत्न करतले. तशेंच परतूनय भारताचो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच जातलो असो विश्वास भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी उक्तायलो. शेनवारा वाळपय विकसीत भारत संकल्प यात्रा पावली. हे यात्रे वेळार मंत्री उलयतालो. फाटल्या 10 वर्सांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काँग्रेसीच्योच येवजण्यो नांव बदलून जाहीर केल्यात. मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, जनधन येवजण ह्यो काँग्रेसीच्योच येवजण्यो ज्यो भाजपान नांव बदलून जाहीर केल्ल्याचो आरोप काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान केला.
भाजपान बाबू कवळेकराचेर अन्याय केला. ताचें नाव दिल्लींतल्यान भायर मारिल्लें जाल्यार वेगळी गजाल आशिल्ली, पूण ताचें नाव तरी भाजपान गोंयच्यान दिल्ली धाडपाक जाय आशिल्लें, अशें केपेंचो आमदार एल्टन डिकॉस्टा सांगता. म्हापशेच्या बाजारांतल्या 3 सुवातींनी उदकाची पायपलायन फुटिल्ल्यान म्हापशे बाजार उदकान भरलो. हाका लागून दुकानदारांक त्रास जालो. ही घडणूक सकाळीं घडली. बाजारांतल्या सदानंद कोल्ड ड्रिंक दुकाना मुखार मुखेल उदका पायपलायन जाल्यार शांतादुर्गा हॉटेल आनी पॅराडायज फार्मसीच्या वाठारांतली जोड पायपलायन फुटली. बाजारांतली गटारां कोयरान भरल्या, देखून उदक गटारांनी भरून रस्त्यांचेर तुंबले. हो प्रकार कळटाच म्हापशे ट्रेडर्स असोसिएशनाचे अध्यक्ष श्रीपाद सावंत सुवातेर आयले. ताणें बांदकाम खात्याच्या उदका पुरवण विभागाक उदका पायपलायन फुटिल्ल्याची म्हायती दिली. उदका पुरवण कामगारांनी बेगोबेग फुटिल्ली उदका पायपलायन बंद केली आनी उपरांत सांजवेळार ती दुरुस्त केली. पूण फुटिल्ले पायपलायनीक लागून 1.5 वरां भितर बाजारांत हुंवारा सारकी परिस्थिती निर्माण जाली. दर्यान जेलीफिशाचें प्रमाण वाडिल्ल्यान गोंयच्या नुस्तेमारींचेर परिणाम जाला. नुस्तें कमी प्रमाणात मेळटा, हाका लागून नुस्तेमारी वेवसाय सध्या लुकसाणांत चल्ला. सदचो खर्च तशेंच कामगारांचो दिसावडो दिवप लेगीत परवडना, अशी माहिती नुस्तें वेवसायीक दितात. शेनवारा थिये करजवाडा रस्त्यार दुचाकी आनी इनोवा कारी मदीं अपघात जालो. इनोवा कारीन दुचाकी चलोवप्याक फाटल्यांतल्यान नेटान धपको दिवन घडणूक थळावेल्यान पळ काडलो. ह्या अपघातांत दुचाकी चलोवपी आनी ताच्या फाटल्यान बशिल्लो जखमी जाल्ल्यान तांकां उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केला. फुडलो तपास सुरू आसा. मोरजे खिंडवडा वाठारांतल्या एका घरांतली एसी शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान उज्यान पेट घेतलो. थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कळीत केले, मात उजो पालोवपी दळाक वेळ जाल्ल्यान ऑफ ड्युटी आशिल्ल्या उजो पालोवपी दळाच्या जवानान उजो पालयल्ल्यान व्हड अनर्थ टळ्ळो. सुदैवान हे घडणुकेन कोणाकूच दुखापत जाली ना.
कुर्डी वाडे धनगर वाड्यावेल्या शेतकारांक गवे रेड्याक लागून बरोच त्रास सोंसचो पडटा। गोरवां खातीर लायिल्ले तणाचे गवे रेडे नाशाडी करतात, ताका लागून गोरवां खातीर बाजारांतल्यान खावड हाडची पडटा। बाजारांतल्यान गोरवांक लागपी खावड हाडपाक परवडना, देखून राना खात्यान गवे रेड्यांचो बंदोबस्त करचो म्हूण शेतकारांची मागणी। संजीवनी साखर कारखानो बंद पडिल्ल्यान घरच्यांचे पोट भरपा खातीर ताणें कामधेनू येवजणे अंतर्गत गोरवां घेतली। गोरवां खातीर लागपी खावड बाजारांतल्यान हाडपाक परवडना म्हूण ऊस रोयताले, त्याच जाग्याचेर आतां गोरवां खातीर तण रोयला। कांय शेतकारांनी स्वताच्या जमनीन जाल्यार कांय जाणांनी दुसऱ्यांच्या जमनीन मात गोरवां खातीर रोयिल्ले तणाचो गवे रेडे नाशाडी करतात। ताका लागून तांचेर आतां संकश्ट आयला। देखून राना खात्यान गवे रेड्यांचो बंदोबस्त करचो म्हूण शेतकारांची मागणी। जर सरकाराक आमची मागणी पुराय करपाक जायना जाल्यार गोरवां खातीर खावड उपलब्ध करून दिवचे अशें तांचें म्हणणें। शिवराज हरवळकर फाटल्या 11 वर्सां सावन बांबू पासून वेगवेगळ्यो वस्तू तयार करता। ह्या वस्तूंक बरी मागणी आसा। लग्नाक लागपी बांबूच्यो वस्तू, सदच्या जिणेंत लागपी घरगुती वस्तू तशेंच हेर सजावटीचें साहित्य तो तयार करता। कळंगूट पोलिसांनी डॉल्फिन सर्कला कुशीक दाड घालून 1 किल 200 ग्रॅम गांजो जप्त केलो। जप्त केल्ल्या गांजेचें मोल 1,20,000 रुपया आसा। ह्या प्रकरणात पोलिसांनी हबीबल चालिमुद्दीन मोंडल ह्या दुबाविताक अटक केल्या। पोलिसांनी ही कारवाय शुक्रारा राती 1 ते फांतोडेर 3 वरांच्या सुमाराक केली। नायकावाडो कळंगुटे डॉल्फिन सर्कला कुशीक ड्रग्साचो विक्री वेव्हार जावपाचो आसा अशी माहिती पोलिसांक मेळिल्ली। ते प्रमाण घडणूक थळार पुलीस पंगडान सांपळो रचलो। पुलीस निरीक्षक परेश नायक हांच्या मार्गदर्शनाखाला उपनिरीक्षक अक्षय पार्सेकर, किरण नायक, हवालदार विद्यानंद आमोणकर, कॉन्स्टेबल मनोज नायक, विजय नायक, गिरीश कारबोटकार, प्रणय गावस, गणपत तिळोजीव, योगेश बोर्डेकार ह्या पंगडान ही कामगिरी केली। देशभरांतल्या ट्रॅव्हल एजंटांनी विद्यार्थ्यांच्या विजाचो गैरवापर करून रशियेंत वचपी भारतीयांक फटोवन निमाणे युक्रेना कडेन चालू आशिल्ल्या झुजांत वांटो घेवपाक जबरदस्ती केल्ल्याची धक्को दिवपी म्हायती सीबीआयच्या चवकशेंतल्यान मुखार आयला। ते खातीर चड फामाद नाशिल्ली खाजगी विद्यापीठां शुल्कांत सवलत, विजाच्या मुजतीन वाड अशें हायस दाखयले। दिल्ली, मुंबय, अंबाला, चंडीगड, मदुराय, तिरुवनंतपुरम आनी चेन्नई ह्या 7 शारांनी सुमार 15 सुवातींनी सोद कारवाय केल्या उपरांत सीबीआयक ही म्हायती मेळ्ळी। ह्या सुवातेर आशिल्ल्या वेगवेगळे एजंट, रशियेंतले 3 एजंट ह्या सगळ्यांनी मेळून भारतीय तरणाट्यांक खास करून विद्यार्थ्यांक फटोवपाचे कट रचले। दिल्लींतल्या एका एजंटान विद्यार्थी विजाचेर 180 जाणांक रशियेंत धाडिल्ल्याचे दिसून आयले। रशिया युक्रेन झुजांत 2 भारतीय तरणाट्यांक मरण आयल्या उपरांत ह्यो तपास सुरू केलो। राज्याचेर 1 डाव आनी 64 धांवड्यांनी जैत जोडले। भारतान 5 मॅचींची माळ 4-1 अशी जिखली। आश्विनाचे 100वे टेस्टींत वट्ट 9 बळी।